मोगाळ बाबणीदो आमकां सगल्यांक ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन सोयऱ्यान दायऱ्यांनी इश्टा मित्रांनी शेजाऱ्यांनी तुका जायते फावटी विचारलें आसतलें तूं कोण जातुलोय व्हड मनीस जा आनी व्हड मनीस म्हणटा आमकां मतीन कितें येता कोण जावपाचो व्हड मनीस जा म्हळ्यार रोखडेंच मतीन येतलें संवसारान जीं घोडे नामना आसतात तसले मनीस जावं आयज हेंच कितें आमी वाचपांतल्यान आनी शिव वर्तमानांतल्यान आमकां एक शिकवण दिता व्हडपण आमचे पदवेचेर झुड्डेचेर ना पूण व्हडपण आसा आमचें काल्तिकायेन केल्ले सेवेंतल्यान हेंच की देवाक आवडटा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें कोण भाशेन इजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव इस्रायल पोरचेकूय आमंत्रण दिता तुमचें आदलें जिवीत सोडात किरीत भाशेन आमकां एक एकल्याक आपयता नवें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत जिवंक कुरपेचें जिवीत आमी जिवंक आनी त्या खातीर आयज कांय भाशेन आमी जबाब दिला आमकां कितें जाय निर्मोळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या आमचें काळीज काडपाचें काय आनी नवें काळीज घालप हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन तें न्हय म्हळ्यार कितें सांगूंक सोदता की आमचें मन नवें जावप नवी दिशेन आमी जिवंक नवीं पावलां आमच्या जिवितांत मारूंक आयज पयलें वाचप आनी आयचो जबाब आयचें स्तोत्र आमकां आपयता तुमी हे इगोजेन आहात इतिहासीक इगोज आनी इगोजेक बॉर्न जेजूस गूड जेजस म्हणून हे इगोजेक वळखतात आनी आमी सायबाचें गोंयांत म्हणटा तेन्ना आमी चडशें आमचें लक्ष फुडें सान फ्रांसीस शावेर आमचे उजवे वाटेन आसा ताची कूड दवरलेली ती आहा पूण इग्रोज बॉर्न जेजूस आनी बॉर्न जेजूस कसो आहा थिंगा धाकटोसो मिनीन जेजूको आहा इमाज घोडे धाकटी पूण ताचो वावर व्हड भुरग्यापणांत ताणें जेजू क्रिस्तान संवसारांत मनीस कसो जिवन आमकां बरी मनशां जावं जसो बॉर्न जेजू गूड जेजूस जालो संवसाराक तेच भाशेन आमच्याय जिवितान असली मनशां बरी मनशां जावंक आमकां एक एकल्याक कितें भाशेन जेजू आपयता आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयलें कोण व्हडलीं धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन आमी एक एकल्यान देवाची उजवणे पोरमणे खालतिकायेन आमच्या जिविताक कान मारूंक कांय भाशेन जेजू आपयता आनी जेजू ह्या भुरग्यां वरवीं आमकां एक एकल्याक देख दिता जसो जेजू तांचेर आशिर्वाद घालो तसोच आमचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमकां आपयता मोगाळ बाबडीदो आनी ताचे वयर आसा व्हडली इमाज कोण तो तुमकां दिसत रोखडोच सान फ्रांसीस शावेर म्हण पूण तो सान फ्रांसीस शावेर न्हय तो इनास दे लोयोला हे जेजूय संस्थेचो जी जेजू संस्था ताणें स्थापली आनीक ताची नदर कोणाचेर आसा तो वयर पळयता आनी IHS म्हणून ही उतरां जेजूची पयलीं उतरां ती ग्रेक भाशेन जेजूचे नदर मात आनी ताचे वयर कितें आसा जायती फावटी तुमी इगोजेन येतात तेन्नाय बारीक नदर मारल्यार बरी पवित्रित्वी आसा देव बाप देव पूत पवित्र आत्मा सारको इनासाची वयर तेजी नदर जाली नियाळ करपाची ह्या पवित्रित्वेचेर ह्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नदर मारून ताणें आपलें जिवीत एके भाशेन नवें केलें काळीज ताकाय एक नवें काळीज कशें मेवलें जिविताची बदलणी केली आनी मोगाळ बाबडीदो आपणाकूच दवरूंक ना जेजू मेवला म्हणून कोणाक दिलो बोगोर ताणें दुसऱ्यांकूय दिवपाक वावलो तातूंतलो ताचो एक व्हडलो सान फ्रांसीस शावेर कांय भाशेन तो ताकाय मुडी सान फ्रांसीस शावेर तूं आख्खो संवसार जोडीत आनी इबाडीत तुजो आत्मो कसलो फायदो आहा आमच्या संवसाराचे नदरेन आमकां दिसत जायतो फायदो आहा पूण सगळें वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज पोलकेपणांतलें पोलकेपण हें ताणें ताका शिटकायलें बोगोर ताच्या कानार ही शिकवण घातली आनी आमी पळयलें सान फ्रांसिस्काच्या जिवितान नवी दिशा आयली निर्मोळ काळीज नवें मनान नवे दिशेन जिवंक
इनास ते लोयोला ताकाय आदार जालो आनी ताणें सुम्या जेजू क्रिस्ताची शिकवण आपणायल्या उपरांत आपणाकूच दवरूंक ना. तोय आयलो आमच्या गोंयांत आयलो. तो आख्या आमच्या आमी म्हणटा एशिया ह्या प्रांतांतल्या जायत्या देशांनी गेलो आनी जेजूक संवसाराक दिवन खालती खायेन हें बरेंपण आपणाक मेवला तें ताणें दुसऱ्यांकूय परगटलें. मोगाळ बाबडींदो शिव वर्तमानाचे परगटणार आमी ह्या वर्साचो एक्सपोजिशन जातलें तेन्ना हो विशय. पूण तेच बराबरच्यान वचात शिव वर्तमान परगटात. आमी इगोर्जीन कितलीं वरां आसतात? 1 वर घोडे, वयलेशें 1.5 वर घोडे, 2 वरां सुबेज वरां खूंय आसतात आमी आमच्या घरांत, आमच्या वावरांत, आमच्या समाजांत. ते खातीर थंय आमी जेजूक घेवन वचोंक जाय. वो आमकां हिंगा सांस्पिला अणभवल्या उपरांत ते जेजूक आमी वांटची गरज आसा. इनास त्या लोयला भाशेन, सान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन, सान जुजेक जाका आमकांय हो मिशनरी भाव भयणां वरवीं ओदिको मिशनरां वरवीं आमकांय बावाट मेवलो. तोय जुजे वाज आनी दुसरे आमचे गोंयचे दुसरे भागिवंत मनीस दुसरे कडेन वचोन जेजूक परगटलो. आमकां घोडे पयस पयस वेची गरज ना आनी घोडे आमकां मेवचें ना तें भाग. पूण हांव जूंय जूंय आसा थंय हांव मिशनर जावं आनी खालती खायेन देवाचे भुरग्यांचें जिवीत आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय हेंच बरेंपण आमी वांटूंक मागुया. आयज जेजू म्हणटा भुरग्यांक आडाय नाकात, तांकां म्हजें शिंवंक दियात. मोगाळ बाबडींडो हेंय आमकां एक एकल्याक आपोणें आसा. आमचे आतां काल घोडे आमचीं भुरगीं आहात, दुसरीं भाव भयण आहात, तांकांय आमी जेजूची व्हरोंक जेजूक तांकां आजीर करूंक एक एकल्याक ह्या पवित्र मेसाचे भेटेन आमकां आदार मागुया. आनी आमी रोमारिया पिलग्रिमेज कशी आमची फिरगोत जेन्ना आयज आयल्याक कारण जाल्यांची तेन्ना आमचे हे सगळे वाडे तितून लागतात तेन्ना आमी घेवन वचुया. हे जो संदेश आमकां मेवला, हें दर्शन आमकां मेवला हे पवित्र सुवातेर, तेंय आमकांय एक एकल्याक उत्तेजन जावन दी. यात्रेकारां कशी जेजूचो सांगात घेवन दुसऱ्यांक आमी वांटूंक असलेंच मन घेवन आमी वेताना पोत्तून आमच्या घरान, आमच्या गांवांत, आमच्या घरान भागिवंत फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन असलेंच मन दी म्हूण हे मिसांत आमकां कृपा आनी आदार मागुया.